फोंडेच्या मतदारसंघात आमचो आमदार आसा जो मंत्री जावन आसा आनी तेज्याच बरोबर दोन आज प्रॉक्सी आमदार आसा. एक प्रॉक्सी आमदार आसा हो BJPचो जावन आसा आनी दुसरो जो प्रॉक्सी आमदार आसा हो MG पार्टीचो जावन आसा. तर पयलो जो प्रॉक्सी आमदार जो जावन MGPचो आसा हाणेन एक मोर्चा हेलो पयलीं वॉटर सप्लायाचेर, ताच्या नंतर पुलीस स्टेशनाचेर आनी ताच्या नंतर तो CMाक जावन वचून मेळ्ळो. की एक कुंभकर्ण म्हण आशिल्लो कुंभकर्ण तो खंय न्हिदलो न्ही वर्सभरान बी ताका उठोवपाक भरपूर धोल ताशे घेवन मोठ्या मोठ्यान काना कडेन मारताले. कसो शिगमो आयलो पळय त्या धोल ताशाच्या आवाजान कोण तरी 2 वर्सां 2.5 वर्सान उठला. सो त्या कुंभकर्णाक हांव आन्सर दिवंक सोदना, कारण आमकां प्रॉक्सी MLA जे कोणाक म्हणटा पळय तो प्रॉक्सी कुंभकर्ण एक काँग्रेसीन तयार जाला. पळय सिंपल गजाल आसा. 10 ते 12 दीस आमी रस्त्यार आसा, आमचें काम चालू आसा. लोकांक 10 दीस उदक ना, ते जे जांकां उदक ना पळय ते खंयच्या पार्टेचे न्ही, ते मनीसपणाचे लोक. पयली गजाल. दुसरी गजाल, मिडियान न्यूज अशी हाडली की तेच लोक हाज्या बरोबर रावल्या तेच लोक ताज्या बरोबर रावला. तशें ना ती गजाल. ते लोक डिपार्टमेंटान गेल्ले आनी उदय राणेन ताजें एक्सप्लेनेशन दिलां तुमकां. थंय कोण एक लिडर पावलो, भावार्थान पावलो, ह्या लोकांक मदत करपाक पावलो, ताजेर म्हाका काय उलोवपाचें ना, कारण लोकांक उदक पावपाक जाय आनी ती गजाल बरी तरेन आसा, ताजेर हांव काय उलोवंक सोदना. आतां तिसरी गजाल, हांव ल्हानपणान एक गजाल आयकतालो की एक कुंभकर्ण म्हण आशिल्लो कुंभकर्ण तो खंय न्हिदलो न्ही वर्सभरान बी ताका उठोवपाक भरपूर धोल ताशे घेवन मोठ्या मोठ्यान काना कडेन मारताले. कसो शिगमो आयलो पळय त्या धोल ताशाच्या आवाजान कोण तरी 2 वर्सां 2.5 वर्सान उठला. सो त्या कुंभकर्णाक हांव आन्सर दिवंक सोदना, कारण आमकां प्रॉक्सी MLA जे कोणाक म्हणटा पळय तो प्रॉक्सी कुंभकर्ण एक काँग्रेसीन तयार जाला. तो सारको 1.5-2 वर्सान उठटा, परत एक काल प्रेस घेतली ना परत न्हिदून गेलो, परत फुडल्या शिगम्याक तो उठतलो आनी परत मागीर 6 म्हयने इलेक्शना पयलीं उठतलो. सो ताजेर आनी हांव काय उलयना, कित्याक ताका मनान दुख्ख आशिल्लें. त्या मनशाक जर खरेंच उदकाचें दुख्ख तो 10 दीस पयलीं रस्त्यार येतलो आशिल्लो, रस्त्यार रावतलो आशिल्लो, पुलीस स्टेशनार झगडी करतलो आशिल्लो. हांव अजुनूय सांगता लोकांक उदका प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जालो ना. आमचो लढो अजुनूय चालू आहा. हांव सकाळीं वचून आयिल्लो, कालीं वचून आयिल्लो, हांव सांजोय वतलो. हांव परत एक गजाल सांगता, क्रेडीट कोणीय घेया पण लोकांक उदक दिया. सो म्हाका ताजेर काय उलोवपाचें ना. हांव खूश आसा की उदकाच्या कारणामुळे तरी कुंभकर्ण उठिल्लो आसा कोण तरी. आतां तो कोण कुंभकर्ण परत इलेक्शनाच्या 2 म्हयन्या पयलीं परत ताका लोकांच्या मनान काळजान दुख्ख जातलें. पूण तेजे खंय फोनाफोनी चालूच आशिल्ली. कोणाचें म्हाका खबर ना तूं कोणाचें उलयता. हांव तुका एक नॉर्मल मनशाचें सांगता. ती तुका हांवें स्टोरी सांगली ल्हानपणांची आमी आयकताले, ढोल वाजोवन खंय तो कसो तरी उठतालो खंय आनी भरपूर खातालो आनी खंय परत न्हिदतालो. तशीच परिस्थिती चल्ल्या हांगा फोंड्या काँग्रेसाची. उदका प्रॉब्लेम सॉल्व जाला का ना जावं ना, खंय जाला सॉल्व. हांवें तेंच म्हणलें तुका, क्रेडीट कोणें घेवं. मागीर तुमी म्हणटले की रस्तो आडयता म्हणून, आतां रस्तो काय आडयता? रस्तो आडोवपाचो प्रश्न न्ही. आमी काल कामाची सुरवात जाल्या, जो व्हिडिओ हांवें धाडला कामाची सुरवात जावन पायप लागल्या. ताजे परत सांगता तुका, हांव क्रेडीट कोणें घेवं. जे CMान दिल्ले त्या प्रमाणे काम चालू केलें. नवी लायन चालू आतां दिनेश बाब, ते तूं अप्रिशिएट करपा जाय. फूल नवी लायन घालप चालू आहा आनी ती नवी लायन जावन जर उदकाचो प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जावना जाल्यार शुवर रस्त्यार येतले. आमी पब्लिसिटी करपाक रस्ते येना. वी हॅव गॉन टू द रायट फोरम, वी हॅव मेड द रायट पीपल फ्रॉम AE to JE to Chief Minister. We have gone with a written application and we are very happy that after the CM's intervention the road line has started. You see, जाय जाल्यार म्हज्या बरोबर प्रबोध नगरान यो, the relaying of pipeline is started. जेन्ना रिलेईंग ऑफ पायपलायन चालू जाता तेन्ना हांवें तुवें रस्त्यार येवप ते इलिटरेट जातले. वी आर एज्युकेटेड पीपल, वी नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज द AE हॅज स्टार्टेड वर्किंग. जे लायनमॅन थंयचे आसा तांच्यांनी काम चालू केलां, तांकांय हांव त्या बाबतीन आभार मानता, कारण तेय दीस रात थंय आसता. आनी त्याच्या नंतर जर उदक चालू जायना आनी उदकाचो जाल्यार मागीर तूं आनी हांव बसुया, दोगूय जाण बसुया लोकां खातीर. 100% बिकॉज यू आर द स्ट्रॉंगेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड वेन द स्ट्रॉंगेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी स्टँड्स विथ पीपल लायक अस, द डेमोक्रेसी वील ऑलवेज विन.